जीएमसीतूय सध्या मलेरियाचो मोठो इशू जाला। जीएमसीचे कुशीक सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलाचें काम चल्लां। थंय बांदकामाक उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहारांतले कामगार हाडटात। फाटल्या 2 सप्तक थंयच्या कामगारांची तपासणी जाली। ह्या कामगारांक मोठ्या प्रमाणात मलेरिया सांपडला। शॉकात जावपाची गजाल म्हळ्यार मलेरिया बाधित कामगारांचो आंकडो 40 वयर। हो मलेरिया आतां जीएमसीचे निवासी दोतोर आनी स्टाफाकूच बादपाक लागला। जीएमसीचे दोग निवासी दोतोर आनी दोगा पेशंट अटेंडंटांक मलेरिया मेळ्ळा। भलायकी खातें आनी साथी दुयेंसां नियंत्रक उपक्रम संस्थेन जीएमसीच्या डिनाक चीट बरोवन थंय जतनाय घेवची आनी उपाय काडचो म्हूण कळयलां। सध्या थंय जळारां पातळत म्हूण दिसाक 2दा वखदांचो फवारो मारतात। मलेरिया बाधित कामगारांचेर उपचार चल्ल्यात। थंयच्या कामगारांची नित्याक तपासणी सुरू जाल्या। बांदकाम कामगारांचो रेग्युलर हेल्थ चेकअप, तांची हेल्थ कार्डां करपाच्यो कायदेशीर तरतुदी आसात। मात खुद्द हॉस्पिटलांची बांदकामां करतल्या कॉन्ट्रॅक्टरांकूच पडिल्ले ना। जीएमसीचे दोतोर स्टाफाकूच मलेरिया बादलो म्हूण प्रकार उक्ताडार। बाकीच्या बांदकामांचे सुवातेवेले कामगार आनी मलेरियाचें कितें? प्रुडंटा खातीर महेश घाडे वांगडा व्हिडिओ जर्नलिस्ट स्वप्नील तारी।